हांगा खबर आसा की कशें एक्सप्रेशन चालू आसा या कालांगूट मतदारसंघात जावं शिवोले मतदारसंघात कशी एक्सप्रेशनां कोण घेता पळय हे सगळ्यांक खबर आसा। गोंयकारांक प्रत्येक गोंयकारांक जावं कालांगूट मतदारसंघाच्या लोकांक जावं शिवोली मतदारसंघाच्या लोकांक हे सगळ्यांक खबर आसा की कितें सद्याक तरी चल्लां तें। आपली कशी पोळी भाजपाची आनी आपूण कसो सारको आसा तें दाखोवपाचें हें तुमचे कडल्यान शिकपाची गरज आसा। कारण कितें आसा की रिटेनिंग वॉल म्हणटा तूं आपणाची प्रॉपर्टी जी आसा ती प्रोटेक्ट करपाक बांदता। हेच्या पयलू आनीक जी प्रॉपर्टी आसली ती डब्ल्यू हॉटेलाची सायडीक थंय प्रॉपर्टीचो एक इश्यू जाल्लो, थंय लागींच ती आसा सामकी लागीं आनी ही आतां थंय आनीक प्रॉपर्टी। आतां हे प्रॉपर्टी पासून सेम तूं कंस्ट्रक्शन करता म्हणटा रिटेनिंग वॉल बांदता म्हणटा 14 माड, आतां ही व्हडली गजाल आसा 14 माड राखपाक लागून आपणाक 97 लाख डेपोजीट केलें म्हणटा कोणाक डब्ल्यूआरडी। आतां डब्ल्यूआरडी म्हणटा डब्ल्यूआरडी एक्झिक्युटिव्ह बॉडी कोण आसा डब्ल्यूआरडी। आतां हो एक म्हाका तरी दिसोंक लागला की 14 माड असो भाटकारान 14 माड रोयल्ले ते भाटकाराचे 14 माड ना जाले तेका लागून ती रिटेनिंग वॉल मारल्या। आतां 14 माडाचो हिशोब घेतलो रिटेनिंग वॉल मारपाचो कारण तो म्हणटा 14 माड 14 माडाचो हिशोब घेतलो जाल्यार 6.92 लाख पर माड लागता। आतां हेका म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान स्टेट अवॉर्ड फार्मर अवॉर्ड दिवचो पडलो। कित्याक स्टेट फार्मर अवॉर्ड दिवचो पडलो कित्याक एक माडाक तो 6,92,000 मोडटा आनी तो म्हणटा आपूण 14 माडाक लागून ही रिटेनिंग वॉल बांदता आनी दुसरे सायडीन ह्या 14 माडाक लागून तो कन्वर्जनाकूय घालता। अरे हे कशें शक्य आसा? जेन्ना तूं माड रोवपाक सोदता 14 माड आपणाचे परत आपूण रोयता म्हणटा जाल्यार तुका परत कन्वर्जनाक घालपाचें कारण कितें? तुवें डब्ल्यूआरडीन आपणाचें दिलें, फायल दिली, हें दिली, तें दिली, सगळें जालें म्हणटा तूं, बरें आसा, बरी गोश्ट आसा तूं म्हणटा, पण 14 माडाक लागून तूं इतलें केलें तुवें आतां ना कन्वर्जनाक कित्याक घातलें?